आता हाजी फाटल्यान इतल्यान सोंपलें ना. हाजी फाटल्यान 1956 स्टेट्स रिऑर्गनायझेशन ऍक्ट नावाचो कायदो जालो आणि त्या कायद्या प्रमाणे आमच्या देशांत भाशावार प्रांतरचना जाली. हे महत्वाचें. भाशेचेर आधारित राज्य जाली. राज्य ओगीच एक प्रशासकीय युनिट म्हणून जालें ना. बंगाल जालें बंगाली भाशेचें राज्य, तमिळनाडू जालो तमिळ भाशेचें राज्य म्हणून, पंजाब जालो पंजाबी भाशेचें राज्य म्हणून, गुजरात जालें गुजरात भाशेचें राज्य म्हणून. ताजे फाटल्यान विचार हो आशिल्लो की त्या त्या राज्याक आपल्या भाशेचो अभिमान आसतलो आणि त्या भाशे खातीर वावर करून त्या भाशेची उदरगत जावंक पावतली. गोंयच्या संबंधान ही फाटभूंय दर एका वांगड्यानूच न्हय, दर एका गोंयकारान मतीन धरपाची गरज आसा. गोंयचें कितें घडलें? गोंय मुक्त जालें, आमी संघ प्रदेश जाले. मागीर ओपिनियन पोल आयलो, जातूंत आमी विलिनीकरण नाका म्हणून सांगलें. संघ प्रदेश चालू उरलो आनी मागीर आमी राजभास कायदो केलो. त्या राजभास कायद्यांत कोंकणी ही गोंयची राजभास म्हणून सांगली आणि थंय आमी आमची सांस्कृतीक वळख, आमची कल्चरल आयडेंटिटी स्पश्ट केली सगळ्या संवसारा मुखार, देशा मुखार. आणि ताका लागून 4 म्हयन्यां भितर आमकां घटक राज्य मेळूंक पावलें. हें जर आमी करनाशिल्लें, वा अशें धरुया की आमी मराठी ही राजभास केल्ली गोंयची, जाल्यार घडये तेन्ना किंवा ताजे फाटल्यान गोंयचें विलिनीकरण जावं येतालें की शेजरा मोठें मराठी राज्य आसतना हें धाकलें मराठी राज्य शेजरा कित्याक दवरचें. पूण त्या खिणाक आमी सांगलें की कोंकणी ही आमची राजभास म्हणून. त्या खिणाक आमकां राज्य मेळपाचो अधिकार आपशींच मेळ्ळो स्टेट्स रिऑर्गनायझेशन ऍक्टा सकल. आनी म्हणून गोंय हें घटक राज्य जालें. म्हणजे घटक राज्याची बुन्याद कितें? घटक राज्याची बुन्याद कोंकणी भास, नाजाल्यार घटक राज्य जावंक पावचें नाशिल्लें. म्हणटकच ही जी बुन्याद आसा आमची, ती बुन्यादूच हे आमदार खणून काडटात.